प्रुडेंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळया आयच्यो मुखेल खबरो. नव्या विधानसभेचे पयलेच अधिवेशन सुरू जाता सोमारा सावन. 3 दीस चलतले अधिवेशन, राज्यपालांचे अभिभाषण आनी येता त्या वर्साचो अर्थसंकल्प, महत्वाचे कामकाज अधिवेशनात. विधानसभेत विरोधी पक्ष फुडारपण प्रतापसिंह राणेकडे. काँग्रेसीन राणेक नेमलो पक्षाचो विधिमंडळ गट फुडारी. दिगंबर कामत आनी माविन गुदिनो विरोधी पक्ष फुडाराच्या रेसींतल्यान भायर. पणजी महापालिकेत महापौर म्हणून वैदेही नायकाक तेंको दिवपाचो बाबूश गटाचो निर्णय. बाबूशाची जाली पर्रीकारा वांगडा बसका. उपमहापौर पद बाबूश गटाक. आनी तिसरी जीपीएल सर्त सागाकोर स्पोर्ट्स क्लब जिखले. धेंपो क्रिकेट क्लबाक मारले 4 रनांनी. सगुण कामतीन काडले 80 रन. मॅच रंगली निमण्या ओव्हरी मेरेन. मात इनामां वाटप सुवाळ्याक आयलो ना मुख्यमंत्री पर्रीकार. आता खबरो विस्तारान. 12व्या विधानसभेचे पयलेच आनी फक्त 3 दिसांचे अधिवेशन सोमारा सावन सुरू जाता. राज्यपाल के शंकर नारायणाच्या अभिभाषण आनी येता त्या अर्थीक वर्साचो अर्थसंकल्प अश्यो 2 म्हत्वाच्यो गजाली ह्या 3 दिसांच्या कामकाजात जावपाच्यो आसात. ते भायर नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारांक सोपूत, सभापती आनी उपसभापतीची वेंचणूकूय जातली. मात ते पयलेच अधिवेशन आशिल्ल्यान कामकाजात प्रस्नकाल आसचो ना. पळया तो रिपोर्ट. नव्या गोंय विधानसभेचे पयले अधिवेशन सोमारा 19 मार्चा सावन सुरू जातले. 21 मार्चाक लेखा अनुदान बिल पास करून 3 दिसांचे अधिवेशन सोंपतले. सोमारा दीस हंगामी सभापती महादेव नायक नव्या आमदारांक सोपूत दितलो. 20 मार्चाक राज्यपाल के शंकर नारायणाचे अभिभाषण जातले. 21 मार्चाक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार अर्थसंकल्प मांडटलो. नव्या विधानसभेत अशी केल्या बसपाची व्यवस्था. सीट नंबर 1 महादेव नायक, 2 मनोहर पर्रीकर, 3 फ्रांसिस डिसूजा, 4 रामकृष्णा दावलीकर, 5 लक्ष्मीकांत पार्सेकर, 6 मतानी सल्दाना, 7 दयानंद मंद्रेकर, 8 राजेंद्र आलेकर, 9 दिलीप पारुलेकर, 10 आनंद शेट, 11 मिलिंद नायक, 12 रमेश तवडकर, 13 किरण कंडोलकर, 14 मायकल लोबो, 15 ग्लेन टिक्लो सोजा, 16 विष्णू नायक वाघ, 17 प्रमोद सावंत, 18 जुझे लुइस कार्लोस अल्मेडा, 19 सुभाष नायक, 20 निलेश कबराल, 21 गणेश गांवकर, 22 सुभाष देसाई, 23 पांडुरंग दवलीकर, 24 बेंजामिन सिल्वा, 25 लवू मामलेदार, 26 आविर्तानो फुतार्डो, 28 प्रताप सिंह राणे, 29 दिगंबर कामत, 30 फ्रांसिस्को पाचेको, 31 मॉविन गुदिनो, 32 पांडुरंग मडगायकर, 33 अंतनासियो मोन्सरात, 34 रोहन काउंटे, 35 कैतानो सिल्वा, 36 विश्वजीत राणे, 37 चंद्रकांत कावलेकर, 38 नरेश सावल, 39 एलेक्स रेजिनाल्ड, 40 जेनिफर मोन्सरात, 40 विजय सरदेसाई. पयले दिसा ओथ अफर्मेशन आसताले. सगळ्या मेंबरांक वोट दिलेले स्पीकर. आनी दुसऱ्या मागीर इलेक्शन ऑफ स्पीकर पयल्या दिसा. आनी मागीर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द पॅनल, प्रिजायडींग ऑफिसर, प्रिजायडींग मेंबर्स जालें. मागीर पयल्या दिसा हें सोंपलो. आनी दुसऱ्या दिसा मागीर एड्रेस गव्हर्नराचे आसतले. सकाळचे 11:30 स्टार्ट ते सगळे प्रोग्राम. असेंब्लीचो 11:30 स्टार्ट, सेशन स्टार्ट 11:30. मागीर ऑबिचरी रेफरन्सीस कितें आसा जाल्यार स्पीकर हें करतलो. आनी प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लिमेंटरी डिमांड्स जर आसा जाल्यार ते CM हें करतलो, मूव करतलो. आनी तिसऱ्या दिसा मागीर इलेक्शन ऑफ डेप्युटी स्पीकर आनी CM बजेट प्रेजेंट करतलो. मागीर वोट ऑन अकाउंट आनी बिजनेस ना. 3 दिसांनी खबर. जुलय म्हयन्यांत जावपी अधिवेशनात अर्थसंकल्पाचेर भासाभास जातली. बुधवारा 21 मार्चाक 4 म्हयन्यां खातीर वोट ऑन अकाउंट घेतले. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार. विधानसभेत विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून प्रतापसिंह राणे आसतलो. काँग्रेस हायकमांडान आयतारा प्रतापसिंह राणेक पक्षाचो विधिमंडळ गट फुडारी करपाचो आदेश दिल्ली सावन धाडलो.
राणेबरोबर आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि आदलो उपसभापती माविन गुदिनो विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या पदा खातीर रेसीत आशिल्ले. तांची नांवां हायकमांडान कडेक दवरली. ऑपोजिशन लीडर म्हणून कोणाक सिलेक्ट केला हायकमांडान? प्रतापसिंग राणे हा हायकमांडाने केलं. हायकमांड म्हणजे आमच्या सीएलपी आमचे मेंबर्स आसा पळय न्ही, हय युनानिमसली ताजें नांव सिलेक्ट केल्लें आसा. सगळ्या मेंबरांनी 9 जाण मेंबरांनी हय 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 हायकमांडाक वचून नाव मागीर फायनल जावन येयले. हय फायनल जावन येयलें. सो सगळ्यांचो तांकां सपोर्ट आसतलो. आसतलो. विरोधी पक्ष फुडारी कोण तो थारोवपाक सीएलपीची खासा बसका शेनवारा काँग्रेस कार्यालयात जाली. गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार आनी केंद्रीय निरीक्षक मुकुल वासनीक ह्या बसकेक हजर आसले. बसकेक पांडुरंग मडकयकार आनी दोनी मोन्सरात येवंक नासले. ते तिनूय आमदार मागीर उसरा ब्रार आनी मुकुल वासनिकाक मेळ्ळे अशें सुभाषान सांगलां. आनी काल सीएलपी मिटिंगेक 3 जाण एबसेंट आसले. ते मागीर लेट मागीर रातचे मेळ्ळे. मागीर मडकयकार आसा तो फोनाचेर उलयलो हा आणि बाबूशान तो मागीर नंतर हॉटेला वचून मेळ्ळे तांकां. Pratap Singh Rane would be the opposition leader of Congress party. Are you happy with it? No, ultimately it's a decision of the High Command, but I had opposed a certain person. I feel I'm satisfied that the Congress High Command has in fact accepted my say on that. पणजी महापालिकेत महापौर म्हणून भाजपा गटातल्या वैदेही नायकाक तेंको दिवपाचें बाबूश गटान थारायलां. एक टोनी रोड्रिक्स सोडलो जाल्यार आपल्या गटातले सगळ्या नगरसेवकांनी वैदेहीक तेंको दिवपाचें मान्य केलां अशें बाबूशान प्रुडंटाक सांगलें. बाबूश म्हणटा आपूण हाचेर पर्रीकारा कडेन उलयलां. रुद्रेश चोडणकाराक महापौर जावपाचें ना, तोय वैदेहीक तेंको दितलो म्हणपाचें बाबूशान सांगलें. बाबूश म्हणटा उपमहापौर आपल्या गटाचो जातलो. Why the decision has been changed at the last moment? No, last moment I met the Chief Minister today morning, and I just asked him what about the municipality, whether he had any interest in the municipality. So he just told me I had interest in making Ms. Vaidehi Naik as the chairperson. I said I have got no issue with that, because ultimately we should all work where development of Panjim is concerned, and we should be a united force in fact where development is concerned. In fact, all the people who are involved in these market scams were offering flats and all, in fact, to lure our people. 16 corporators are supporting you for this move? No, forget 16 corporators. I have got 15 now with me. So so let us not count the corporator who is not there with us. So all of them are here. So all are supporting this. They are supporting the decision because ultimately everyone said that we are working in the interest of the city. Why you opted to be out of Babush's panel? तेका म्हजेर फेथ ना. तो सजमता की हांवें ताका तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी असेंब्ली इलेक्शन जालां तेजेर एगेन्स्ट उरला म्हणून. आता बाबूशान डिसायड केला की ताच्या बरोबर जे कॉर्पोरेटर्स आसा नाव दे विल सपोर्ट वैदेही नायक एज द CCP मेयर. तुमचो स्टँड कितें आसतलो हाजेर? म्हाका नो प्रॉब्लेम. वैदेही नायकाचें आनी म्हजें कांयच तशें कांय ना. म्हजें ह्या पॅनला कडेन बाबूशाच्या पॅनला कडेन. तुम्ही कॉन्टेस्ट करपाक सोदता मेयरा खातीर? येस, आय विल कॉन्टेस्ट. You were the front runner in the fray of CCP's mayors. Now the decision is changed. What do you want to say about it? I welcome this decision. Honestly, I welcome. And I think so they worked overnight, overboard, as you must have heard from Babusha also saying there were offers of flats also going, luring the corporators. So you just imagine what a big scam is there in the market when flats have been given to corporators. मार्केटाक ताणें एनी टायम खंयच्या टायमार ताणें इन्क्वायरी करची, खंय ताणें चवकशी करची, ताका फूल रायट आसा. आनी ताणें करूंक आसलें हेच्या पयलीं ताणें कित्याक करूं ना तें म्हाका तेजो प्रश्न आसा. आनी जेन्ना हांव मार्केटाचो चॅरमॅन आसलो मार्केट कमिटीचो, हांवें सुद्दां कावन्सील मिटिंगां हांवें सांगलेलें आसा की कोणाकूय जाय जाल्यार चवकशी करची. आनी आतांय हांव म्हणटा कोणेय मार्केटार चवकशी करची. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.